आणि त्या प्रमाणे थंय अशें ठरलें की आग्वाद जे आसा तें रिमॉड्युलेशन केले उपरांत थंय जे कितें इतिहास वा थंय कितें जे मेमोरियल्स कितें आसा तें फक्त गोंयच्या फ्रिडम स्ट्रगला पुरतें आसचें. त्या उपरांत गोंयांत जें कितें घडलां, त्या उपरांत गोंयांत जे कोण मोठे मनीस जाल्यात, मुख्यमंत्री जाल्यात, तांचो संबंद त्या इतिहासा कडेन येना. आनी आमचो गोंयच्या सरकारांतलो एक मंत्री जो चड उलयता आनी मंत्रीमंडळांत उलोवपाच्यो गजाली रस्त्यार उलयता, मायकल लोबो, तो आतां थंय येवन आपले कितें कितें प्रोग्राम घालूंक सोदता, जाचो संबंद फ्रिडम मुवमेंटा कडेन ना. आमी स्ट्रॉंगली ओपोज दीस मायकल लोबो स्टेटमेंट. मायकल लोबो कितें खबर आहा तें सांगचें म्हाका ताणें. तो मंत्री आसत, आमदार म्हूण निवडून आयलो आसत, हाजो अर्थ ताका सगळ्यांक कळटा अशें ना. आग्वादाचो फ्रिडम मुवमेंटाचो इतिहास आमकां खबर आसा, ते आमी भोगला तो, आमी पळयला तो. वो उठता आनी सांगता थंय हांगा येतो कोणशाक हें स्मारक करूं जाय, तें स्मारक करूं जाय. आमकां ही बजबज पुरी त्या स्मारकाचो बाजार केल्लो नाका. मुख्यमंत्र्यान 19 डिसेंबराक आश्वासन दिलें की आपूण हो प्रश्न जाता तितले बेगीन सोडयता म्हणून. 19 डिसेंबराक आतां 2 म्हयने जावन गेले, सारकें न्ही? कांय हालचाल ना.